नमस्कार पोळे प्रुडंट खबरो. सुमूल गोवा डेअरीच्या मार्केटात वेळूस दूधकारांक पहिले कूलर सेंटर 10 दिसांत अडवय सांग्यार सेंटरां रेट गोवा डेअरी परस मायज दूधकारांक पैसे दर 1500 गोवा डेअरी हायकोर्टात. ईपीएफ टॅक्स 15,000 वयर पगार आशिल्ल्यांकूच ईपीएफाचे 60% रकमेवेले व्याजाचेरच टॅक्स पेन्शन फंड म्हणून चालू दवरल्यार ईपीएफ टॅक्स लागचो ना, सरकाराचो खुलासो. पणजे महापालिका केली मात कायद्याक जाय तो दर्जो ना. 14 वर्सां जालीं बायलॉजूच नात. पालिकेच्या बायलॉजाचेर महापालिका चल्ल्या. बॅटल कॅपिटलांत खासा रिपोर्ट. सेजाचो ट्रकवाल्यांक ₹1.5 वाडोवन प्रस्ताव. टन किलोमिटराक रेट दिलो ₹9.5. मात ट्रकवाले ₹11.27 ठाम. ते भायर सोदतात डिझेल सबसिडी. आणि ओएनजीसी भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल्सान जोडले सेगीत दुसरे जैत. पीएसपीबी T20 क्रिकेट सर्तींत हिंदुस्तान पेट्रोलियमान उगडले खातें. खबरो विस्तारान. सुमुलान गोवा डेअरीच्या मार्केटात पावल मारले. सुमुलान वाळपय वेळूस पयलें दूध केंद्र सुरू केलां. 2000 लिटरांचे बल्क कुलराचे उक्तावणाचो मान सुमुलान दूधकारांकच दिलो. वेळूसचो दूधकार सुफियान शेख सुमुलाक गोंयांत दूध घालपी पयलो. सुमूल दूधकारांक गोवा डेअरी परस मायज रेट आनी दर 1500 पैसे फारीक करतले. फुडल्या 10 दिसां भितर अडवय आनी सांग्यार अशीच कूलर सेंटरां जातलीं. दुसरे वटेन गोवा डेअरी सुमुला काडांक हायकोर्टांत गेल्या. सहकार मळार गोवा डेअरी कॉम्पिटिशन प्रत्यक्षांत सुरू जालें. फाटले कितलेशेच म्हयने सुमूल येता म्हूण बोवाळ चलतालो. मंगळारा वाळपय वेळूस सुमुलान पयलें सेंटर सुरू केलें. 2000 लिटराच्या कुलराचें उक्तावण आमदार मंत्री नासतना वाळपयच्या दूधकारांनी केलें. गोंयांत सुमुलाक दूध घालपी पयलो दूधकार सुफियान शेख. तोय उमेदीर. कमी दर पडटाली गोवा डेअरी आमकां दर, आनी ती दर आमकां मेळा बी नासली आनी कळा बी नासली की इतकी पडला ती. म्हयन्याक मागीर आमी हिशोब करून अशें घेताले आनी ते आमकां हांगासर डे टू डे कळटा की बाबा तेणी इतकें दूध घातलें अशी स्लीप दिता पळय ते अशें. आनी तेतून डे टू डे बचत गटाचो नांव येता, फार्मर कोड येता, तुवें कितकें दूध घातलें तें येता, डेट कितकें दूध घातलें, कितकी तुजी फॅट येयली, SNF कितकी येयली, एमावंट कितको जालो आनी तुका कितकी रेट पडली. गोवा डेअरी परस मायज रेट मेळटलो म्हूण गोवा डेअरीक दूध घालपी 70तले बाकीचेय कांय दूधकार हळू समूलाच्या सेंटराक वचपाचो विचार करतात. I at the moment supply milk to Goa Dairy. I will be supplying a little quantity of that milk to Sumul Dairy, who is offering about ₹1 to ₹1.50 more than Goa Dairy. So we will be trying it out and seeing how it works out. सुमूल गोवा डेअरी परस मायज रेट दितले. ते शिवाय दूधकारांक दर 1500 पैसे पडटले. 17 में अच्छा हमको रिस्पांस मिला है कि हर 15 दिन में लोगों को पैसा मिलता है. एक काऊ रखो, 2 रखो, 5 रखो, 10 रखो, तो उससे हर 15 दिन में आपका पैसा का रोटेशन चलेगा और 15 दिन के बाद आता रहेगा. तो ये अगर लोग ये करें तो वो लोग का रूटिंग अच्छी तरह से चलता रहेगा. वाळपय सुमुलाक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळा. फुडल्या 10 दिसां भितर सुमुलाची अडवय आनी सांग्यार कूलर सेंटरां सुरू जातलीं. और एक अभी हम लोग सांगे तालुका में चालू कर रहे हैं. अडवई में हम लोग ने वहाँ पे और 3-4 बल्क बचतगढ़ बना लिए हैं. तो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से वहाँ पे करीबन 700 से 800 लीटर ये हो जाएगा. 10 दिन के अंदर वो चालू हो जाएगा. जितले दूधकार सुमुला कडेन चालले तितली गोवा डेअरीची दूध पुरवण उणे. दूधकार गोवा डेअरीचो रेट, फॅटाची दाखयली पळय, बाबत खावड असल्या गजालींक विटल्यात. मात गोवा डेअरीची अजून मेरेन तरी सुदारपाच्या दिशेन कांयच हालचाल दिसना. प्रुडंटा खातीर वेळूसच्यान देवेंद्र गांवकार. ईपीएफ टॅक्स म्हयन्याक 15,000 वयर पगार आशिल्ल्यांकूच ईपीएफाचे 60% रकमेवेले व्याजाचेरच टॅक्स लागतलो. मात निवृत्ती उपरांतय पेन्शन फंड म्हूण तो तसोच दवरल्यार टॅक्स लागचो ना. 60% ईपीएफाचेर टॅक्स लागतलो म्हूण अर्थसंकल्पा उपरांत खवदळ पडिल्ल्यान सरकारान स्पश्टीकरण सुरू केलां. कर्मचाऱ्याच्या आयुष्यभराचे जोडीचेर सरकार हात घालता
म्हूण ट्रेड युनियन रस्त्यार देवपाची तयारी करतात. पीपीएफ है वो इसके दायरे से बाहर है. हम सिर्फ ईपीएफओ और एनपीएस के बारे में कह रहे हैं. दूसरी बात मैं समझाना चाहता हूं कि जो पिछले दिनों के जो प्रोविडेंट फंड में जो आपके पैसे हैं वो इसमें नहीं आएंगे. यानी कि आज तक जो आपने प्रोविडेंट फंड में डाला हुआ है जो उस पे जो टैक्स लागू था वो अभी भी है, यानी उस पे कोई टैक्स लागू नहीं है. इसको कट करिए, फिर से स्टार्ट करिए. आई डोंट वांट, फिर से स्टार्ट करिए, कॅन्सल. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हाच्या ह्या वक्तव्यान आनीक कोफुसांव जाले. राती ताणें सगळ्यो पेन्शन स्किमी टॅक्साक पात्र एनएससी ईपीएफ धरून पीपीएफूय म्हणून वक्तव्य केल्ल्यान आनीक खवदळ पडिल्लो. आता सगळें जाल्या उपरांत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सुत्रांनी ईपीएफ टॅक्साचेर स्पश्टीकरण दिवंक सुरू केलां. ईपीएफ टॅक्साचो प्रस्ताव आसा तो खंय असो. म्हयन्याक 15,000 वयर पगार आशिल्ल्यांकूच ईपीएफ टॅक्स लागू. कमीत कमी 1.5 लाखाचे बेजीक वाल्यांक ईपीएफ विड्रॉ करतना तातूंतले 40% रकमेचेर टॅक्स लागचो ना. 58 वर्सांचेर निवृत्ती उपरांत रक्कम त्या कर्मचाऱ्यान विड्रॉ करून पेन्शन एन्युटी स्किम्सांनी घाली वा पेन्शन फंड म्हणून तसोच चालू दवरलो जाल्यार ताका 60% रकमेचे व्याजाचेर टॅक्स कापचे ना. कर्मचाऱ्याचे मरणा उपरांत ताचे वारसदार बायल भुरग्यांनी ईपीएफाची सगळी रक्कम काडल्यार सुद्दां तांकां 60% रकमेचेर टॅक्स लागचो ना. निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी ईपीएफाची रक्कम काडची न्हय, ती शक्यतो पेन्शन फंड म्हणून तशीच दवरची म्हूण चालना दिवंक खंय सरकारान ईपीएफ टॅक्स लागू केला. 31 मार्च 2016 मेरेन जाल्ल्या ईपीएफाचेर ईपीएफ टॅक्स लागचो ना. ते उपरांतचे ईपीएफाचे 60% रक्कमे वयल्या व्याजाचेरूच आनी ईपीएफ विड्रॉ केल्यारूच टॅक्स लागतलो. पीपीएफ विड्रॉवलाचेर ईपीएफा भशेन टॅक्स लागचो ना. नोकरेचे पयले 5 वर्सांत जमा केल्ल्या ईपीएफाचेर टॅक्स लागचो ना. सरकार म्हणटा हें खंय स्पश्टीकरण. तांणी पावल फाटीं घेतिल्लें ना. ईपीएफ टॅक्स सरकार फाटीं घेवचो ना अशें म्हणत सरकारा कडच्यान हें स्पश्टीकरण आयलां. मात टॅक्स कापिल्ले पगाराचेर सरकाराचें हें डबल टॅक्सेशन म्हूण ट्रेड युनियनां फाटीं सरपाचे तयारेंत ना. सरकार इतल्याचेरूच ईपीएफ टॅक्स घट करून रावता काय दबावाचेर आनीकूय नवे सुदारीत खुलासे करता ते फुडल्या 1-2 दिसांत कळटले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकारान पणजे पालिका महापालिका केली, मात कायद्यान जाय तो दर्जो दिलो ना. सीसीपीचो कायदो आसा, मात बायलॉज नाशिल्ल्यान कायदो सारको वापरूंक मेळना. 14 वर्सां जालीं पालिकेच्या बायलॉजांचेर सीसीपी गाडो धुकलता. स्वताचे बायलॉज नाशिल्ल्यान सीसीपी कसल्याच बेकायदेशीर गजालींचेर कारवाय करूंक शकना. महापालिका कायदो पुराय चालीक लागचो म्हूण एकल्या फुडाऱ्याकय दिसलें ना. तांचे जाहीरनाम्यांतय ती गजाल ना. बॅटल कॅपिटलांत बेकायदेशीर महापालिकेचेर रिपोर्ट. दोन 2002-2003 वर्सा सावन पणजे पालिकेक सिटी कॉर्पोरेशन ऑफ पणजीचो दर्जो मेळ्ळो. ताचे खातीर सीसीपीचो नवो कायदोय हाडलो. मात 14 वर्सां जालीं सीसीपीच्या कायद्याचे बायलॉज तयार केल्ले नात. सीसीपीचो कारभार फाटलीं 14 वर्सां जालीं पालिकेच्या बायलॉजांचेर चल्ला. बायलॉज नाशिल्ल्यान सीसीपी काम करतल्या अधिकाऱ्यांक वता वता थंय कटकटी आनी आडमेळी. बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करून मालमत्ता जप्त करपाक मेळना. बेकायदेशीर धंदो करतल्यांचेर कारवाय करून मालमत्ता जप्त करपाक मेळना. रस्त्यार कोयर उडयतल्यांचेरय सरळ कारवाय करपाक मेळना. बेकायदेशीर गजाली उक्त्या दोळ्यांनी पळोवपा शिवाय महापालिके कडेन उपाय ना. कारवाय केल्यार गुन्यांव करपी पार्टी महापालिकेच्या आदेशाचेर सहज स्टे हाडटा. महापालिकेच्या कारवायेक अर्थ नाशिल्ल्यान बेकायदेशीर धंदे बांदकामां वाडल्या. आतां हे पळयात, महापालिका कायदो करतना तातूंत बार्देस आनी तिसवाडीतले कांय गांव आशिल्ले. हो नकासो पळयात. हे सगळे वाठार महापालिकेन येवपाक जाय आशिल्ले. पेन्ना दे फ्रांक, पिळन, साल्वादोर दे मुन, सुकूर, रेशमागुश, सांगोळडा, सांताक्रूज आनी मोरंबिओ पिकेन ह्यो सद्याच्यो पंचायती महापालिकेन येतात. ते शिवाय मिलिटरीचो जागो सोडून आख्खी बांबोळे महापालिकेन येवंक जाय. लोकांनी त्या वेळार विरोध केल्ल्यान महापालिकेन हे गांव घालूंक मेळना. मात पणजे महापालिकेचीच महापालिका करून दवरली. शारांनी 10 लाखा वयर लोकसंख्या असल्यार महापालिका करतात. मात अधिकारी सांगतात महापालिकेक 1 लाखा वयर लोकसंख्या आसपाक जाय. पणजे महापालिकेची मात सद्याची लोकसंख्या 65,000 वयर ना. महापालिका म्हणजे पालिके परस मोठी. मात सध्या पणजे महापालिकेच्या दरेका वॉर्डांनी 800 ते 1200 मतदार आणि वेचून येवंक 300 ते 400 मतां पुरो.
पणजी पालिका महापालिका जावन 14 वर्सां जाली. वेचून आयिल्ल्या एकाय पॅनलाक महापालिकेचे बायलॉज तयार करपाक इंट्रेस्ट ना. एकाय पॅनलाच्या जाहीरनाम्यात ही गजाल ना. दर एकलो बेकायदेशीर महापालिकेचोच वांटेकार. कोणाकूच कायदो नाका. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊ एक विराम.